tough contested election. It is only that पयलेच खेपे पार्लियामेंटरी इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन कशें दिसतालें. हांवूय केन्ना इतलो भाग घेयनासलो, पूण जेन्ना पळयलें की ते मुद्दम दाबोलीम खूब जाणांची खूब भाशेन प्रयत्न केले. प्रत्येक फाटी करता वेगळे वेगळे भाशेन, म्हणजे म्हाका कितें तरी दाखोवपाक सोदताले. पूण म्हाज्या लोकांनी इतले व्हडले संख्येन भायर सरून खरें एकेपे ते उत्साह कशें दिसताली, एक व्हडले फेस्टिवल कशें. आनी जे आमी म्हणटा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशायेचे व्हडलो उत्सव कसो असो दिसून येतालो. आनी तो 4 जूना जेन्ना निकाल येता सगळ्यांक कळटलें. आतां संवय जाला आमकां नाका तें उलोवप, नाका तें पसरप, लोकां मदें दुसरीच अफवा घालप. अरे दाबोली सारकें जावना. अरे म्हाजे लोक हे विटनस आहा, लोकूच तितून शामील आहा इतली व्हडली मेजॉरिटी जिखून हाडपा. आनी 4 जुना पसून मातशे पासेस काडा. हे पळय थियरी काडटा, डिफरंट सर्वे काडटा, तांकां कांय खबरूच ना ग्राउंड रियलिटी. 4 जून जोखून रावपाक कितें जालां, राव न्ही 4 जून. So every time there are efforts made to try to taint you in the constituency, you have won over them. So this time कितें सांगपाक सोदता? Slowly I am realizing अशें म्हाका मनान अशें येवजूपा लागला की हांव इतलो इम्पॉर्टंट जाता. पार्लियामेंटरी इलेक्शन येयल्यार अशें दिसतालें की हांवूच कॅन्डिडेट म्हणून हिंगा, खास करून दाबोले आनी आख्खे सावथ गोवा. जे अर्थान म्हाजेरूच तो उलयतालो, कोण उलयतालो तो, आनी तो कितें नाका जाल्लें उलयता सगळ्यांक खबर आहा. हांव तें परत उलोवपाक सोदना, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय ब्रेथ एंड एनर्जी ऑन म्हणजे जे लोक डोंट डिजर्व एटेन्शन.